सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रिना गोन्साल्वीस हिच्या उत्म्या पासत आनी दुसरे इंतेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या नातालिना पेरेरा जुआंव पाउलो दा गामा हांच्या उत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया कार्मेला रूथ जोझफ, कार्तिक आनी निकोल जोझफ हांची धूव आयज बावतिज्म घेता. ताचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता माधवी मेंडीस आनी फामील, तांचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. इग्रेजा फ्रांसीस फेर्नांडीस, जिना युजेबियो कुन्या दाबोली, सेबस्तियाना लुकस, एलेगांजा सॅम उमन, आल्तो दाबोली, रेमिडियन बॉर्जिस, बिहाइंड एनएसडी जुआना नूनिस, रेजना मुंदी, क्लिफर्ड एंड फ्लॉरी पेरेरा, आल्तो चिकाली, नाझारेथ मार्किस ह्या कुटुंबाचेर सायबिणीचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी तांची सगळीं चिंतलेलीं कामां जावंक तांचे पासतूय मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायलां, जीं हॉस्पिटलांनी आसात तांचेय पासत मागुया. तशेंच निती आनी शांती पासत मागुया. आमच्या गोंयांत ज्यो वेगवेगळ्यो वस्तू घडत आसात ह्या दिसांनी त्यो देवान आपल्या हातान घेवंक आनी आमकां गोंयकारांक नीत फावो जावंक देवा लागीं खतखत्यान मागुया. तशेंच लद्दाख ह्या लद्दाखाच्या लोकां पासतूय आनी तांकांय ही नीत फावो जावंक तांचे पासतूय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज बागेवन बाप साहेब जुआंव 23वो जॉन 23 हाचो आमी उगडास करता. कितें भाशेन पवित्र सभेन नवसरणी हाडूंक दुसरी वातिकान विश्व सभा घडून हाडूंक ताणें मागलोली. पवित्र सभेन नवसरणी येवंक आयज आमी जणेकल्यान वावरूंक गरज. जायते फावटी आमी नवसरणी जेन्ना हाडल्या ते नवसरणेक सांगात दिवंक ना. आमी आदलेंच घडये वायट चुक्यो आसात त्यो घेवन बसल्या. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी नवसरणेची काकलूत आमकां दी म्हूण मागुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयण म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्विदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाडायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमचीं पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता, राष्ट्रां जागीं जायात, जोजोफाताच्या फालक्याची वाट दवरात, कित्याक भोंवतणेच्या सोर राष्ट्रांची नीट करूंक तूंय हांव बसतलों. शेताक कोयती लायात तें पिकलां, दाकांची कोलंबी बोल्ल्या, वचात आनी मोळात. दोणां बोरोन ओत्तात, तांचें कोटेपण एकदम वाडलां.
निर्नयाच्या फालक्यान उरपोंजीच्यो उरपोंजी, कित्याक निर्नयाच्या फालक्यान सोरेस्पराचो दीस लागीं पावला. सुर्या आनी चोंद्रीम काले जातात, नोकेत्रांचो पोडजोड देंवता. सोरेस्पोर सियोनांत तावन गरज घालता, जेरुजाल्यान तावन आपलो ताडो आयकोसो करता. सोर्ग आनी प्रितूम कामतात, पूण सोरेस्पोर आपले पोरजेक आसरो जातलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांक कोट जातलो. तेन्ना हांव सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार बिराड करून रावता तो तुमचो सोरेस्पोर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. जेरुजाल्याच्या पवित्र जातलें आनी पोरकी मनशां थंयच्यान आनी केन्नाच वेचिनात. तो दीस येतलो तेन्ना पर्वताचेर नवो सोरो पासतलो आनी दोंगराचेर दूद व्हांवतलें आनी जुदाच्या सगळ्या नदींनी उदक व्हांवत धांवतलें. बाबुलेच्या फालक्याक उदक दिवंक सोरेस्पराच्या घरांतली एक जोर फुट्टली. जुदाच्या पुता धुवांक पिडापीड दिल्ल्यान आनी तांच्या निरोपराधी रगत तांच्या देसान वारोयल्यान इजिप्त ओसाद पडलोलो जातलो आनी एकदम एक पाड ओरोणें. पूण जुद्यान सोदां सर्वदां लोक रावतलो आनी जेरुजालाचें सोदांकाळ तोखतलें. तांच्या रोगताचो हांव सूत घेतलो आनी कोणाक कास लायल्या शिवाय सोडचो ना. आनी सोरेस्पोर सियोनांत आपलें ठिकाण करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. सगळीं बारबोर म्हणुया. बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. सोरेस्पोर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटूं, दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताच्या भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताच्या सोंदरेचे कांबे. जबाब. बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पोरवोट मेणा वरी कोडटात. अंत्रोल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रां पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता, बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोश उक्ता. बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब. बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सवें संतोश बरीत जायात. उद्गार. सोरेस्परा, सोरेस्परा, सोरेस्परा सोय सोय. सोरेस्परा, सोरेस्परा, सोरेस्परा सोय सोय. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगळीं सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकांचे उरपणची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जम्यांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या तड्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें ओड्डें भागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक भागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका
आसा. देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक सुभागी. भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयज खंय आसा? आयकता आमी देवाचें उतर. तुमकां आयकोंक येता देवाचें उतर? आयकतात देवाचें उतर? हूंय आयकोंक येता. देवाचें उतर हूंय आहा. पवित्र मिसाचे भेटेन दर दिसाक आमकां देवाचें उतर आयकूंक येता. पयलें वाचप, शुभ वर्तमान आमी आयकता. आनी खंय आयकता आमी देवाचें उतर? ह्या दिसांनी भोव करून डेली हूंय आयकतात देवाचें उतर. सायबिणीचे भेटेक, सायबिणीची भेट एकामेकागेर वेता तेन्ना देवाचें उतर आयकतात, थंय नियाळ करतात. आनी खंय मेळटा देवाचें उतर? पवित्र पुस्तक आयज आमचे लागीं आसा, आमचे भाशेन आसा, इंग्लीश भाशेन आसा. जाय तेन्ना देवाचें उतर काड आनी वाच. आतां आमचे लागीं मोबायल एपूय आसात पवित्र पुस्तकाचे. देवाचें उतर आमकां वाचूंक आयकूंक मेळटा. पवित्र पुस्तकाचेर आसा तें देवाचें उतर. ताचे भायर आनीक देवाचें उतर खंय आसा? पवित्र पुस्तकाच्या भायर आयज जें कितें आमकां आयकूंक येता, आयज जें कितें आमी पळयता आमचे भोंवतणी, देवाचें उतर आहा तितून? आमच्या समाजान आयज जें कितें घडटा, आमच्या पर्यावरणान आयज जें कितें घडटा, देव उलयता? होय, पर्यावरणान आयज देव उलयता, समाजान आयज देव उलयता, एकामेका वरवीं आयज देव उलयता. देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक बागी. भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आंकवार मारेन आयकलें आनी हें देवाचें उतर आंकवार मारेन सांबाळलें. न्हयच फकत उतर जें कितें आयकलां, वय हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणल्यार हें कर तें करून नाका, हें करून नाका, इतलेंच न्हय, पूण खूद देवाचें उतर जेजू ताका सांबाळलो आपल्या कुसव्यान. आनी देखूनच ही कोण एकली वस्तोरी उठून म्हणटा, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हडलें भागी. तिणें जें कितें म्हणलां तें चुकीचें न्हू, सारकें, एकदम सारकें. जेजूक सांबाळलो आपल्या कुसव्यान आनी जेजूक दूद दिवन वाडयलो. आनी वाडल्या उपरांत आतां जेजू जें कितें उलयता, जें कितें करता तें पळोवन ताच्या आवयक वा ताच्या आवय बापायक म्हणपाक जाता, पोरजा वाखाणटा. भाव भयणीनो, आमकांय जण एकल्याक हो सयेग आसा, पूण हो सयेग आमी पिड्ड्यार केल्लो आसा. जायते पावटी देवाचें उतर आयकूंक ना, वो जायते पावटी देवाचें उतर आमी मोडलां, परो घातलां. आनी देवाच्या उतराचेर थोडे जाण आड पासून गेल्यात. आनी देवाच्या उतराचेर जे कोण आड वेतात तांकां खास्त फावो. झुट्टी सगल्यांक आसा. आयच्या पयल्या वाचपान जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकता, आतां आमी चलता आसतना, जिवीत जियेता आसतना घडये सगलें सादेशें दिसत, कांयच जायना. देवाचें उतर आनी मोडल्यार व्हडलेंशें कांयच जायना. पदवी आसा तांकां भोव करून हांव सांगता तें जाता, हांव कोत्ता तें जाता, हें घडये पदवी आसलेल्यांक दिसता. थोड्यांचेरूच न्हय, पूण जायत्यांची राष्ट्रां पासून आपणाच्या हातान दवरूंक, इतले जायते जमे लोकांचे आपणाच्या ताब्यान दवरूंक, वेगवेगळे ट्रायब्स आसात तांकां आपल्या ताब्यान दवरूंक, ही पदवी जे कोण चलयतात तांकां जोएल प्रवादी आयज ही एक शिटकावणी की झुट्टी आसा, झुट्टी येता, लागीं पावली झुट्टी. आनी ही झुट्टी येता तेन्ना सगल्यांची झुट्टी जातली, कोण चुकचो ना. जे कोण वायट केल्लें आसा, भोव करून जुदेवांची ओ विचून काडलेले परजेक जाणी वायट केलां, जांकां धुमाळो दिला, तांकां खास्त लायतलो म्हूण आयच्या वाचपान आमी आयकता. एके वाटेन खास्त म्हणल्यार जेन्ना निमाणी झोट्टी जातली तेन्ना वायटाक खास्त लागतली, जाल्यार दुसरे वाटेन हें सगलें नव्यान बांदून हाडटलो. आय वील रिस्टोर, हेंय आमकां मेळटा. आमचो देव फकत खास्त लावन उडोवपाचो, निसंटोन करपाचो न्हू. हें निसंटोन आमी मागून घेता. आनी तरी आसतना जी खास्त आमकां फावो जाल्या आमच्या वायट कर्तुबांक लागून, ती घेतल्या उपरांतूय देव भोगसूंक तयार आसा, देव नव्यान बांदूंक तयार आसा. म्हणटच आमकांय जण एकल्याक
आमच्या खासगी जिविताक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या राज्याक, आमच्या गांवांक जरी तर आमी वायट करीत रावलीं खास्त पडटलीच. पण देवा लागीं जरी तर आमी बोगसणें मागलें, आमच्यो चुकी ओळखून घेतल्यो जाल्यार नव्यान बांदून हाडटा तेन्ना तातूंत आमकांय सोयेक मेळटलो. विचून काडप आमचें. नव्यान बांदून येवंक जाय काय एक खास्तीन निसंटन जावंक जाय तें आमी जण एकल्यान विचून काडपाचें. आमी मागीर कोणूय जावं, आमी ल्हान सादी मनशां जावं, आमी घोडे वडील जावं, वा आमी पदवी आसलेलीं मनशां जावं, विचून काड. निसंटन जाय काय नव्यान भरोन येवंक जाय. जोडटी आहा तेन्ना देवा लागीं काकलूत मागपाचो सोयेक जाय काय तूंच व्हडलो, तुजीच व्हडवीक हें जाय. हे पवित्र मिसाचे भेटेन भाव भयणींनो, जेजून आमकांच आपणाक मोडून दिला. आनी पाप साहेब जुआंव 23वो हाणें कितें भाशेन पवित्र सभेन जें कितें आतां उदरगत जाल्या, वाडल्या, पवित्र सभा जे भाशेन चलता वागता तें सगलें पळयल्या उपरांत नवसरणेक उलो मारलो. आनी देखून वातिकान दुसरी विश्व सभा घडून आयली आनी वेगवेगळ्यो वस्तू पवित्र सभेन नव्यो ज्यो आजून पासून इम्प्लिमेंट कोत्ता त्यो थोड्योश्यो उरल्यात आजून पासून. इतलें जायतें डिस्कशन जाल्या उपरांत नवसरणी घेवपाक वावरूंक जाय. आनी ही नवसरणी घेवंक वावरूंक आमच्या गोंयांत केरीत भाशेन ल्हान क्रिस्ती समुदाय आनीक फिरगोज गंवडीक सभा ह्या दोन खांब्यांचेर आमची नवसरणी बांदूंक एक प्रयत्न सुरू केल्लो. तर हो प्रयत्न मुखार वेता आसतना ही नवसरणी घेवंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनीक फुडारीपण घेवंक आमी फुडें सरता तेन्ना ह्या फुडारीपणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दानातोयरीच्या वेळार आमी गायन घेवया C2 पेज नंबर 28. C2. तुझ्या उदारपणांत पृथ्वींनी आमच्या वावरांत दिन वाचता. तुझ्या उदारपणांत आमकां दाकाचो सोरो तुका भेटयता. दाखवालेन दिला मनशाच्या वावरांत म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही भेट सोडवणेची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप चे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा, फिलिपनारे आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोग गान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक चे पडजोडीत मुखामावपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करा मागता. कोरमारी दयाची मागी सांगाती भाग्योन झुजाय जपोती भाग्योन तप दौरतान भाग्योन जेवास आनी सूर्य काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचें उतर आयकतात आनी तें सांबाळटात तीं ओदीक सुभागी. हें सुभागीपण आमकां जण एकल्याक फावो कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकंतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर तुजें पावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी दिली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया T43 पेज नंबर 222. T43.